तुम्ही जर पळयशात ही जी अशी बजेट आसा जी विकसीत भारत विकसीत गोंय 2037 स्वयंपूर्ण गोंय अशी केल्ली आसा. टोटल जर तुम्ही पळयशी जो बजेट आसा एक्सपेंडिचर अराउंड 28,000 crores आसा. दॅट इज डेफिनेटली फिस्कल डेफिसीट ऑफ अराउंड 4,000 आसा. आनी ही बजेट जर पळयशात बिकॉज इलेक्शन आसा म्हणून अशे फ्री बीज दिल्ले ना. पण म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक आमच्या खुबशे लोकांच्या घराची काळजी पडली. जशें म्हजें घर तशें म्हजे फ्लॅट खुबशे फ्लॅट ओनर आसात तांचो सेल्डीटूच जावंक ना रजिस्टर. सो दॅट इज अ इशू बिटवीन द फ्लॅट ओनर बिल्डर अँड द लँडलॉर्ड. दुसरें म्हणजे दिव्यांग जे आसा ह्या दिव्यांगाक कितें जाता खुबशे आवय बापाय तांचे भुरगीं दिव्यांग आसता तांकां कितें दिसता आपूण आसा जर आपूण ह्या भुरग्याक पळयतलो मागीर कितें म्हणून नॉर्थाक आनी सावथाक एक एक दिव्यांग घर करपाचें हें आसा. प्लस जांकां आर्टिफिशियल लीम किंवा प्रोस्थेसीस आसा तांकां जो पयलो बजेट आसलो 40,000 तो आतां वाडयला अरावंड 1 लाख. प्लस जे GMCचे सीट असले बिंग अ डॉक्टर ते अरावंड 200 असले सीट आफ्टर 12. ह्या वर्सा ते 200 वयल्यान 250 केले. आयुष सेल आसा तो सेपरेटली केला. DDSY ची पॅकेज आमची हे असले DDSY ते अरावंड 4.5 लाख असले DDSY कार्डाचे ताचो तो रेज करून 6 लाख केला. म्हणजे कितें हेल्थाचेर काळजी घेता. तुम्ही जर एज्युकेशनान पळयल्यार मॅक्झिमम फंडींग केल्लें आसा. म्हणजे तो कॉलेज संकुल एके कडेन दोना पावला म्हणा किंवा मडगांव म्हणा कळ्ळें तुका किंवा जी स्कुलां अपग्रेड करपाक जाय किंवा तांकां जे हे स्मार्ट बोर्ड कोडिंग हे सगळे करच्या खातीर तांच्यांनी हें केल्लें आसा. मॅक्झिमम जो फंडींग केल्लो आसा तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक केल्लो आसा आनी 5,000 कोटी सुमार केल्लो आसा. सो डेफिनेटली आता फुडल्या काळात जे अंडरग्रावंड केबलिंग जातले 11 kV 30 kV मोठ्या हेतून जातली. सो ज्याच्यामुळे आमकां एक बरी लायट मेळपाची म्हणजे जी आमची परत परत केन्ना केन्ना कशी आसता खास करून म्हज्या मतीन आमकां जी लायट मेळटा ती थिवीच्यान हांगा वता गोंय लामगांव वता. सो तो 33 kV वयल्याचेर पावसान बी जर कितें झाड पडलें जाल्यार ते मागीर डिस्टर्ब जाता. अशें जाल्लें आसा एक दोन 7-8 वरां येना. सो अंडरग्रावंड केबलिंग केल्या काय हो इशू सॉर्ट आवट जातलो. प्लस आमच्या लोकांक म्हणजे आमच्या गोंयांत फुडल्या 25 वर्सांक उदक मेळपाक जाय म्हणून जे हाका WRDक सपोर्ट केल्लो आसा. मेन जर पळयशात स्वयंपूर्ण कित्याक म्हणटा हांव ही बजेट जाल्यार आमच्या भुरग्यांक जॉब मागच्या पेक्षा तुमी जॉब क्रिएट करा तुमी एंटरप्रेनर जाया म्हणून जी सरकारान एक स्कीम काडल्या CMRY म्हणजे तातूंत कितें केलां तांणी जे लोन दितले आनी जर दिसले एका भुरग्याक लोन दिले आनी ताचो भुरग्याक दिसलो 2 वर्सान आपलो धंदो चलना जाल्यार तो सरकार ताचे इंट्रस्ट घेना. तो आसा तितलेंच लोन फारीक कर आनी कॅन चेंज द बिजनेस तुका जाता. सो अशे गोश्टीचे खुबशे जे केले म्हणजे बारीक बारीक गोष्टीचे लक्ष दिला बारीक बारीक गोष्टीचे फंडिंग केला. सो ज्याच्यामुळे ही बजेट जर तुम्ही पळयशात एका एडिटरान सुद्धा धुरंधर 2 म्हटलं म्हणजे एकदम स्मार्टली केला ना जाल्यार अशीच फ्री बी करूंक ना. देर आर मेनी पॉयंट आसा. आज डेफिनेटली हांव हें करतलो. हांव एकूच सांगूं शकता ह्या बजेटीन जो आमचो एक्सायजाचो टॅक्स आसता तो खंय तरी आनीक वाडपाक जाय. देर इज लॉट ऑफ लिकेज ऑफ एक्सायज टॅक्स अशें म्हाका दिसता. तुम्ही आयकलाय आसतलें पेरिफेरीक पोरच्यान जर ओन्यू एक्सायज टॅक्स वाडला म्हणजे आमकां गव्हर्मेंटाक जो टॅक्स येता तो एक टॅक्स एक्सायज येता स्टेटीचो ओन टॅक्स येता. सो तो जो आसा तो मातसो वाडपाक जाय बिकॉज आय फील देर इज अ डेफिनेट लिकेज आसा टॅक्स लिकेज. आनी एक विशय म्हणटा काडाचो लँड भायर काडप आनी कितें विशय तो पळय एक लक्षात दवर म्हज्या मतदारसंघात अरावंड 35 लाख स्क्वेअर मिटर काडाची जागा आसा. सोबे कितल्याशाच लोकांची घरां काडाचेर आसा. आतां घरां आसा ओके. आतां काडाचे लँड जो काडला म्हणटा सो कोणी तरी बाबड्यान तुम्ही म्हाका एक सांगा लिगली केल्लें बरें काय इलिगली केल्लें बरें किची गोश्ट. सो कोणी तरी बाबड्यान लिगली एप्लाय केला की आपली म्हणजे म्हज्याच फॅमिली म्हणा की आपली काडातली लँड भायर काड. हांगा कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट फार्म हावजां सरासर काडाचेर चल्ली आसात. म्हणजे सरकाराक ते टॅक्सय ना काय ना आनी काडाचेर तो तरी कितें काडाचें म्हणटा आपली कायद्यान तुमी काडात आनी एप्लिकेशन घातला अजून काडूंक ना. गव्हर्मेंट हॅज टू कन्सिडर. आणि काडाची जर लँड काडली जाणा न्हू 1 स्क्वेअर मिटरा फाटल्यान सरकाराक 100 रुपया 105 रुपया भरचे पडटा. सो सरकाराक कायद्यान काडलेल्या रेव्हेन्यू मेळटा. फुडें जर थंय स्ट्रक्चर मारलो जाल्यार सरकाराक रेव्हेन्यू मेळटलो. सो हें बरें जातलें न्ही वायट. हें जे इल्लिगल जे आतां फार्मां बी इतलीं चल्लां ते कितें आसा. सो आय एम स्ट्रॉंग कोणायको जर आपली काडाची लँड काडूं जाल्यार तेणें एप्लिकेशन घालचें काडा बोर्डाक. काडा बोर्ड जर एग्री करता जाल्यार फी सरकाराची पे करची आनी मागीर काडातून ऑर्चीड करची आनी मागीर आपले कित्याक उलयता कन्वर्ट केला इलिगली केला आनी दीस इज कायद्यान केला. आतां तशें जाल्यार इल्ली तुमी वचून मतदारसंघान पळयात बिचोले आनी माया
अरावंड 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आसा म्हज्या मतदानान हितून 35 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आसा 3,525 हेक्टर इंटू 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वेअर मिटर म्हणजे पळयात कितकी जागा आसा ती सगळी चडशी घरां आसा सगळ्यांनी इल्लिगल केला घरां बांदल्या बद्दल म्हाजो काय कोणाचो इश्यू ना हांव तर उलट सांगता सरकारान जेंची घरां बांदल्यात न्ही ती काळाची लँड काडून तेंची घरां लिगलायज करची म्हणजे आमचो मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा म्हजें घर प्रत्येक मनशाचें घर आपल्या म्हणजे एक काय टेन्शन आसलें पण हे इल्लिगल जो हो धंदो करता तेचे लोक जोडटात ही फार्मां आसा तेचेर इतले जोडटात एनक्रोच केला काडा लँड सरकारान एक्वायर केल्ली काडा लँडाचेर एक्रोच केला हे सरकाराक फंड्सय ना काय ना तेजेर action घेवपाक ऍक्शन तांच्यांनी आमी ऑलरेडी हो विशय तुम्ही जर लास्ट टाइम पळयला जाल्यार हांव असेंब्लीन उलयला सो सरकारान हाचो सिरियस घेवन हाचेर सरकार सिरियस ना म्हणटा तुम्ही ह्या गजालीचेर पळय सरकार कशें आसता सरकार घेता ऍक्शन ते डिमार्केशन ते करता बट इट इज लॉंग प्रोसिजर सरकार घेवपाक जाय सिरियस सो कोणी तरी लिगली अप्लाय केला यू शूड वेलकम सर एम्ब्युलन्स ना म्हणटा ॲम्ब्युलन्स आमच्या कडेन आसा पण म्हजो मतदारसंघ मेणकुरा एकी कडेन साळ एकी कडेन लाठंबारस एकी कडेन अडवलपाल एकी कडेन सो आतां कितें आसा एकी कडेन जर ॲम्ब्युलन्स गेली सपोज मेणकुऱ्या गेली आनी पांय बेळटल्यान मुळगांव एक्सिडेंट जालो ही पेशंटाक ते पावन येता आमचं अर्दे वर रावचें पडलें म्हणजे विलेजीक एक आसा शहराक दोन आसा म्हणजे एक आमची आजची CHCची आणि एक आजची 108ची आता इमॅजिन ॲम्ब्युलन्स म्हणजे कितें इमर्जन्सी कॅब इट शूड रीच विथीन 5 to 10 minutes करेक्ट काय ना हाचेर एग्री जातात तुम्ही सो त्या खातीर डेफिनेटली एक ॲम्ब्युलन्स जाय आमच्या जसं तुम्ही मते झाडाची नॅशनल प्रमोशन बोर्डा अंडर ती कॅसिनो सिटी काडपाक हें करता ते सरकार ते कितपत योग्य ते नाही अगेन अकॉर्डिंग टू मी ते घातलेलें आसा काडा बोर्डाक घातलेले म्हाका म्हणजे म्हजें नॉलेजीन जेन्ना लास्ट टायम अजून सरकारान म्हाका परमिशन दिवन फी करून हे करूंक ना ते कशें आसा केस टू बे केस तितल्या लोकांक समजून घेवंक जाय कशें जाय आमकां लोकांकय समजून घेवंक जाय तितल्या आमदाराक हें करून कॉन्फिडन्सान घेवन आनी जर सगळे जर ते लोक बी जर आयकून पंतप्रधानाची योजना आसा जे इरिगेशन एग्रीकल्चर प्रमोट करपाक जशें तर ते काडाच्यान काडून जो जमनीचो विनाश करून जे कॅसिनो सिटी करता ते योग्य आसा हांव डेफिनेटली योग्य आसना म्हणना तेच सांगलें लोकांक घेवंक जाय स्थानीक पंचायतीक घेवपाक जाय स्थानीक आमदाराक घेवपाक जाय जर आमकां खरोच जर बेनिफीट जातलें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातलें सगळें जातलें जाल्यार म्हाजें एकूच कितें म्हणणें इल्लिगली करच्या पेक्षा काडा एरियेन लिगली केल्लें बरें म्हजो विशय तुमकां कळ्ळा कितें म्हणटा ते आज कितकेशेच काडा एरियेन इल्लिगली चल्लेले आसा धंदे ते करच्या पेक्षा लिगली केल्ले बरें कित्याक सरकाराक अक्षरशा टॅक्स लूज जाता अक्षरशा पयशे लूज जाता कॅसिनो हो जुगाराचो धंदो कॅसिनो तो गांवां काडप कितें अब्सोल्युटली बरोबर ना हांव सांगता आतां ती कॅसिनो येतलो काय कितें हें आमकां खबर ना तुमकां कळ्ळें ऍप्लिकेशन बोर्डाक येयला म्हणल्यार तेच पळय 3.33 lakh has been notified. कित्याक ती ऍप्लिकेशन हॅज कम गव्हर्मेंट आय डोंट थिंक गव्हर्मेंट हॅज गिवन दॅट परमिशन पण कॅसिनो ह्या बी अब्सोल्युटली बरोबर ना 100% ताचा आनी हें ना कितें डावट ना ताच्या बद्दल तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर